Luciano Dias, Achotman Newspaper, Diana Dias, Nathan Menezes, Achosol Matsolis, आणि Newspaper ताची फामील. आपलो पयलो सल्माचो दीस आयज सांगता ॲशली मेनेझेस. ही आमची भाव-भयणींची आपलो सल्माचो दीस मनयतात. तांकां तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालून त्या दिसान मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रीतीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन पक्षाणे मागता. हांव मागपी स्वर्गदार देवा, तुमकां बाबा बरो म्हजो गुन्या विचारून सांगता. मनान चिंतून मनान विचारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या पासून पद्यांक सदांच वाद घे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा बरो तुजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता. स्वर्गपिता देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून सोम्याक काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर, सोम्याक काकूट कर. प्रार्थना. काकूट सारा देवा, आमी भोव असो भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विनवणेन आमचे वसतकायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सिराकाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सगळ्या वायटांतल्यान तुवें म्हाका निवार गय सरेस्परा. विघ्नाच्या दिसा तुवें म्हाका वाटायलो. देखून तुका हांव दिनवास करूं आनी वखाण करूं आनी सरेस्पराचें नांव कोरगोण करूं. हांव आजून तरणाटो आसलो तेन्ना आनी संवसारांतल्यो वाटो चडचे आदी म्हाका जाणवाय दी म्हणून सगळ्या कालसान हांवें मागली. देव मंदिरा मुखार रावन हांवें ती मागली आनी ती मेळो पर्यंत हांव तिका सोदतालो. तिचे खूब दाखे वरवीं म्हजे भितर फळ जाय पर्यंत तिचेर म्हज्या काळजांत संतोश भोगलो. नीत मार्गार हांवें म्हजे पांय दवरले आनी भुरगोच आसतना तिच्या पावलांनी हांव भोंवतालो. कान दिवन हांवें तिका आयकून घेतली आनी म्हाका खूब शिकवण मेवली. तिका लागून हांवें जायते उदारगूण केली. म्हाका जाणवाय दिल्या ताची सगळी मोहिमा. तिचे परमणें जिवूंक हांवें येवशिना. बरें तें करूंक हांव उर्बेन वावुरतां आनी हांव कधीच लोचेक सांपडचो ना. ती जोडूंक म्हजो आत्मो सोंसता.
बारीकसाण हांवें समोर सांबाळल्या. म्हजे हात स्वर्गार उबारून म्हाका तीच पळोवंक ना म्हूण आवडलो. तिचेर म्हजो आत्मो हांवें दवरलो आनी नितोळ निर्मळ रावून ती म्हाका मेळ्ळी. देवाचें उतर. सभाग सोरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची सुमूर्त सोबोरी जिवाची घटाय. सोरेस्पराचे नेम सदांच खरे नेमक्यांची सांडवाय. सभाग सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवड दोळ्यांचो उजवाड. सभाग सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती भोग पडटी सदांच तपपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सभाग सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. क्रिस्ताचे शिकवणेन ग्रेस्त जावन सोम्या जेजूच्या नांवान देवा बापाक आज्ञा दियात. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोम्या आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू आनी शीस परतून जेरुसलेमाक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल याज्ञीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोयशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार तुका आसा? वो अशें करपाक तुका सत्यापणान दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचार. म्हाका जबाब दिशात तेन्ना कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलां तें तुमकां सांगता. जुवांवाचें शुभ स्नान स्वर्गांत हांव की मनशाक हांव आयलें? सांगात पळयात. आनी ते आपले भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गांत हांव अशें आमी म्हणून जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक सत मानलें ना? पूण मनशाक हांव अशें म्हणून जाल्यार ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगळो लोक जुवांक बरो प्रवादी म्हूण मानता. देखून ताणें म्हणलें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांवें अशें केलां तें हांवूय तुमकां सांगचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भाव भयणांनो, काल मार्कून आमकां सांगलां की जेजू देव मंदिराची सफाई करता. म्हणजे देव मंदिर जावन आसलें त्यांच्या मागण्यांचो जागो. पूण सावकारांनी आनी वेपाऱ्यांनी ते धंद्याचो जागो पळयलो. जायती बोबाड जाताली, विकताले आनी घेताले, पयशे मोडटाले. आनी जेजू त्या सावकारांक देव मंदिरांत ते घोडायता आनी खंय वच म्हणटा. हो जागो न्हय तुमचें धंदो करपाचो. पूण एक सावकार तांच्या अधिकाराशी येतात आनी जेजूचेर निंदा करतात. आनी हे धर्मशास्त्री, जाणटे, अधिकारी जेजूशी येतात आनी ताका विचारतात, अशें तुवें कसल्या अधिकारान केलां? कोणें तुका अधिकार दिला? आयलो भितर. आनी
जेजूय म्हणटा हांवूय तुमकां कांयच सांगचो. म्हाका दिसता हो शुभ वर्तमान आमकां कितें शिकयताले, कसलो विचार आमी घेवन येता आमच्या जिवितांत. पयले सुवातेर आमच्या धर्माची आमकां बारीकसाणेन खबर आसपाक जाय. आमी जाणा जावंक जाय आमी कसल्या वस्तूचेर सत मानता. पवित्र पुस्तकाची जाणकारी आसूंक जाय, आमी वाचूंक जाय. आमच्या धर्मा विशीं जी पळय खबर येता, शाबून येता, ताचे विशीं आमी जाणा जावंक जाय. कसली बदल आयल्या, कसले विचार, नाजाल्यार फुडें आमकां कोणें आमच्या धर्माचेर कितेंय विचारल्यार आमी म्हणटले आमी नकळो, म्हाका खबर ना. आयचो संवसार इतलो बदलला की आमकां ही खबर सोंपेपणी मेळूंक शकता. अशें म्हणटना आयचो दुसरो नियाळ. आयचो संवसार इतलो बदलला की आमच्या हातांनी तरेकवार खबरो येता. जी कोण तुमी वॉट्सॅप आनी अश्यो वस्तू वापरतात तुमी जाणात. लोकांक आयज काल एक संवय जाल्या ह्यो फॉर्ड करून दिसता. कितलें स्वप्न खरें उरना तें हांव म्हणटा. वा म्हजे विचार प्रकट करता, हांव तांकां दुसऱ्यांक मेळटा. थंय हो कितें म्हणटा, हांवूच नको ताचो अर्थ कितें पळय. म्हाका दिसता जेन्ना आमच्या हातांनी ती खबर येता, सत कितें आनी फोट कितें हाचे विशीं जावन जाणा जावप एकदम गरजेचें आमकां. नाजाल्यार हांवें कितेंय फॉड केलें, नकळो आसतना दुसऱ्याचें नांव पाडलें, दुसऱ्याक दूख दिली म्हज्या उतरां वरवीं, हें आमचें क्रिस्तांवपण न्हय. हाचे विशीं कितें सत आनी कितें फोट ती जाणा जावप एकदम गरजेचें. तर आयच्या दिसार जेन्ना आमी ह्या जेजूच्या उतरांचेर नियाळ करता, म्हाका ह्या युट्यूबा जोड्यांतल्यान आसा कितेंय उलोवच्या आदीं सत कितें तें आमी सोदूंक वावरता. दुसरे सुवातेर म्हज्या धर्मा विशीं कसलें कितें उदारगत, कसली नवी शिकवण, कितें येयलां ताची जाणकाय आमी घेवंक आयच्या दिसान देवा लागीं आमी कृपा आनी बोल मागुया. आमीन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उदो तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उदो जातलो. उदका आनी सोऱ्याचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसयतल्याक शास्त्राचें जिवीत घडोवन. सर्वेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दातांचो सोरो तुका भेटयला. दात वाडय दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां कोंकणीक पिवून जातलो. सर्वेस्परा देवा लागीं मनान आनी पात्रांची खूब करून आमी तुका बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं म्हाका खोटेपणान तो म्हाका दूर काड. सगळें म्हज्या पात्रांतलो म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सत्पदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हाका. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्यातल्याच पुताच्या आवयची भक्ती उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेचे आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक दी म्हूण नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता
आमची काळजां उबा केल्या सर्वेस्परांच्या देवात दिनवास सर्वेस्परा पुनीत बाबा सर्वोपदार आणि शासनाच्या देवा सर्व कार्याने चोरून काय आणि पाणी वाचून पावो तो कायदो रीतीचो आणि आमच्या फायद्याचा या तुझ्या म्हणून शब्दावरवी तुवें सगळें वचना पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाडली पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरीत ताणें करून घेतली आनी तो मनीस आमचे खातीर सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश करून सोंसल्यानी मोनाचेर जैत भरून पुनर्जीवनपण उगडाक केलें अशी ताणें तुजी खोशी पाडली आनी पवित्र वर्सांत सोडून गेली तुका देवदूतांनी सगळ्या भक्तांक सांगली तुजी महिमेची कीर्तन एकाच ताळ्यार आमी करता स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता तुका सोय बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन गोश्ट मरून सोंसुपेच्या आदी ताणें हुंदो घेतलो तुका दिनवास सुरू मोडलो तो आपल्या आशिशान दिलो आनी हो तुमी समेस याद आनी खयाल ही म्हजी कूड तुमचे बसत सुरू Descoringe माणसातून स्थानिक काल केली तुका नव्यान दीप आसलो ती आपल्या आशिशान दिली आनी तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रोगपाची काळज नव्या आनी सासलीक कराराचें हें रोगत पातकांच्या बोडसाण्यांच्या तुमचे बसप आनी समेस तुमच्या बसप हें बरत हें म्हज्या गुलासा भावार्थाचो दुसरो गुण करूया सुम्या जेजू आमी हो उदक खाता आनी हे काळशींतलें पियेता इतले फावटी वैभवान वचो आमी तुजें मरण करता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास आनी हो जिविताचो उदो आनी सोडूंची काळज तुका आसूं तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवास जेजूची कूड आनी रगत सोडटल्या माणसां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हे पृथ्वीचेर विस्कळलेले तुजे पवित्र सभेचो उल्हास कर आनी फ्रांसीस आमचो बाबा बाबा पवित्र मेरी घरा आमचो गोवी बाबा सगळ्या यादगी वर्गा बरोबर तिका पुनर्जीवनपणाचो भरमाचो करून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची तांकां तुजे शाकुतीन मेलेल्या समस्तान तुज्या बोलसरीक तुका मोड करून आमा समस्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंपार मारये देवाचे मायेची नदी बागेव दर्ददा बागेव झुजे आनी सर पाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखान आमकां वांटली तांचे सांगाता तुजी महिमा गावून तांकां फावो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू खाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पवित्रदार बाबा सोर मंदोर आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनान आमच्या संबंदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकय
घेऊन बोलूया. तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यार बक्षिता तशी आमची पातळ घोस आनी आमकां दायनीन पडूंक दिवं नाका, तूं वायटांतल्यान सर्वेस्पराक सोड वायटांतल्यान दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थाय आमकां सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगोंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी वर्माशान अपेक्षा तर आमकां तुजे उदार दी सोड पातळाची सुरय आनी सोड आकाराची वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात्रांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्टिता आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी पुस्तिकाय पटार सांबाळ. सो जे जाय राजो चलयताय सासणाच्या सासणा सगळ्यांची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आनी बापाचे सगळे लोक सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आनी बापाचे सगळे खास तारीखां जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या गोंयांत तशेंच गोलांनी तशेंच हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाली शेळयेच्या जेवणाक आपल्या आमी सोबीत सुदारली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवितांत आमकां सांबाळ. प्रार्थना. सर्गीच्या बाबा तुजे पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमच्या सोबंदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भोगल्यान आंकवार मारयेची देख घेवन तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत सांगली. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद वचून या क्रिस्ताच्या